येवकार तुमकां सगळ्यांक आमी सध्या आतां म्हणल्यार पणजे बीजेपी ऑफिसाच्या भायर आणि काल जेन्ना बीजेपीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंग गोंयांत पावले ते तेन्ना एक हे जाल्ली की आयज डिस्कशन आसतलें म्हणून आयज सकाळी ते अरुण कुमार बीजेपी ऑफिसांत पावले आनी तेंच्यांनी आयज डिस्कशन केलें अशी आमकां म्हायती मेळटा आणि ह्या डिस्कशना खातीर जे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट खातीर उमेदवार आसा खास करून आमकां आतां पळोवपाक मेळटा दिलीप परुळेकर हांगा पावले, ताच्या उपरांत दयानंद सोपटे, दयानंद माद्रेकर, दामू नायक हे हांगा पावले आणि अशी आमकां म्हायती मेळटा की डिस्कशन जालें. जेन्ना आमी अरुण सिंग हांकां विचारलें की कितें जालें तेंच्यांनी सांगलें की स्टेट प्रेसिडेंटाचें डिस्कशन काय जावंक ना तर मंडळ अध्यक्षाचें डिस्कशन जालें काल पिल्याक जालें तेंचे आणि पार्टी ऑर्गनायझेशनाचेर फक्त डिस्कशन अशें आमकां सांगलें. सर डिस्कशन हो गया ना एस्पिरेंट जो स्टेट प्रेसिडेंट के लिए आए थे अभी कोर कमेटी बैठक नहीं उनका क्या हो गया सर जी प्रेसिडेंट के लिए अभी डिस्कशन के लिए वो लोग बोल रहे थे कि आप डिस्कस कुछ हो गया करके कैंडिडेट संगठन की चर्चा हो रही है. अभी हमारे मंडल अध्यक्ष जो नए बने हैं उसके बारे में और संगठन को मजबूत कैसे किया जाए ये सब चर्चा है. उसके ऊपर अभी जो रिपोर्ट बनाया आपने कि कोई रिपोर्ट नहीं बन रही. और प्रदेश अध्यक्ष सर वो कैंडिडेट्स अभी आपको मिलके गए वो ऐसा कोई चर्चा नहीं. सूत्रांकडल्यान माहिती मेळटा त्या प्रमाणे आमकां तेंचे डिस्कशन 1-to-1 जाल्लेलें आसा कॅन्डिडेट बरोबर आणि हे जे रिपोर्ट आसा तो दिल्ली ते धाडटले आनी ताच्या उपरांत म्हाका दिसता जानेवारी एंड पर्यंत जो प्रेसिडेंट आहा तो डिक्लेअर जावपाची शक्यता आसा. ही सद्याची अपडेट आहा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत.